नमस्कार, पळोवया अपडेट खबरो। सुप्रीम कोर्टाचो माध्यम भास निकाल अनुदानित अल्पसंख्याक स्कुलांनी मायभास सक्तीची करपाचेर संदिग्ध, मात अनुदानित स्कुलांनी सरकार करपाक शकता मायभास सक्ती। पेडणे बार्देस 70 वाठारांत वारे पावस, घरांदारां शेतां भाटांचें लुकसाण, झाडां लायटीचे खांबे रस्त्यार, घरांचे पत्रे नळे गेले उबून, फायर ब्रिगेड बिजी, कितलेशेच वाठारांनी काळोख। मये प्रकरणात पोर्तुगीज सरकार मदीं पडपाक शकना, विधानसभेक मया खातीर कायदो करपाचो पुराय अधिकार, पोर्तुगाल सरकाराचो कसलोच पत्रव्यवहार ना, मुख्यमंत्र्यान केलें स्पश्ट। मिरामार रस्तो कॉन्क्रीटाचो करपाक महापालिकेची परवानगी लागना, रस्तो पीडब्ल्यूडीचो, सरकाराचो आर्ग्युमेंट। महापौर म्हणटा तशें जाल्यार शारांतले रस्ते पीडब्ल्यूडीनूच सांबाळचे। पर्रीकार सरकारान इगो दवरचो कुशीक, सगळ्या इंग्लीश मुळाव्या स्कुलांक अनुदान दिवचे, गोंयचे धोरण सुप्रीम कोर्टान म्हळा तशें ना, राष्ट्रवादीचो दावो। आनी खेळांत वाळपय जातली पयली राष्ट्रीय ड्यू बॉल सर्त, महाराष्ट्र कर्नाटका सयत चले आनी चलयांचे 30 पंगड जातले वांटेकार। खबरो विस्तारान। अनुदानित आनी अल्पसंख्याकांचे शिक्षणीक संस्थांक मायभाशेंतल्यान शिक्षण माध्यम सरकार सक्तीचें करपाक शकना अशें सुप्रीम कोर्टान स्पश्ट केलें, तरी हो निकाल अनुदानित अल्पसंख्याकांचे स्कुलांनी सरकार मायभास धोरण सक्तीचें करूंक शकता काय ना हाचेर कांयच स्पश्ट सांगना। सरकार आनी मायभास आंदोलक दोगूय निकालाचो आपल्याक जाय तसो मतितार्थ लावंक शकतात, मात सरकार अनुदान दिता त्या स्कुलांनी सरकार आपले मायभास धोरण सक्तीचें करपाक शकता हाचेर उंचेल्या कोर्टाचें दुमत ना। मुख्यमंत्री पर्रीकार म्हणटा आपलेच सारकें। पळयात रिपोर्ट। Conformity with our MOI decision. There is no contradiction at all. It is exactly what has been decided by the state cabinet. The same points are upheld by the Supreme Court. Supreme Court grant is अंदर कांयच उलोवंक ना। Supreme Courtan एकूच वाक्य वापरला की इंग्लीश शाळा जर कोणे काडलेली आसत जाल्यार तांकां रन करपाचो अधिकार आसा, तो अधिकार काढून उडोवपाक येना, subject to regulation by the state government on the quality of education, curriculum and facility available. High Court Divisional Bench on 21A, 21 is about right to education. म्हणजे medium खंयचें घेवंक मेळटा हे 21A चेर ताणें एग्री जावं ना, जाल्यार 19 चेर एग्री जाला. There is a lot of difference. If 21A was accepted, our MOI policy would have had a flaw. But 19(1)A it exactly fits. आवय भास आणि शिक्षणाचे माध्यम ह्या प्रश्नाचेर सुप्रीम कोर्टान दिल्ल्या निकालाक लागून गोंयांतय बरोच बोवाळ पडला। आवय भास आणि प्रादेशीक भाशांतल्यानूच मुळावें शिकप जावंक जाय अशें मानपी लोकां मदीं सध्या ह्या प्रश्नाचेर नेटाची भासाभास चल्ल्या। बारीकसाणेन अभ्यास केल्यार कर्नाटक आनी गोंयच्या प्रश्नां मदीं बरोच फरक आसा। कर्नाटकाची केस कन्नड आड मराठी, प्रादेशीक आड प्रादेशीक भास। गोयची केस कोंकणी आड इंग्लीश, प्रादेशीक आड विदेशी भास। कर्नाटकाची केस कर्नाटक सरकारान नोंद आशिल्ल्या सगळ्या अनुदानित आनी बिगर अनुदानित मुळाव्या शाळांक कन्नड माध्यम भास सक्तीची केली, तातूंत अल्पसंख्याक संस्थांचोय आस्पाव। गोयची केस गोंयान अल्पसंख्याक शाळांक सरकाराचें अनुदान मेळोवपा खातीर मुळाव्या शाळांनी कोंकणी माध्यम भास आसप सक्तीची ना। एक धोरण म्हूण कर्नाटक हायकोर्ट आनी सुप्रीम कोर्टान कांय गजाली सामक्यो स्पश्ट केल्यात। उंचेल्या न्यायालयांचें एकमत, कन्नड वा कोंकणी मायभास आशिल्ल्यांक कन्नड वा कोंकणी पयली भास करपाचें सरकाराचें धोरण सारकें। राजभास आशिल्ली कन्नड वा कोंकणी मायभास नाशिल्ल्या भुरग्यांक कन्नड वा कोंकणी हो एक विशय दवरपाचें धोरण सारकें। सरकारी वा सरकारी अनुदान घेवपी स्कुलांनी मुळाव्या पावण्यार मायभास वा प्रादेशीक भास माध्यम भास करपाचें सरकाराचें धोरण सारकें। आवय भाशेंतल्यानूच मुळावें शिक्षण दिवपाच्या निर्णयाक लागून घटनेचो भंग जाता काय कितें ह्या विवादास्पद प्रस्नाचेर सुप्रीम कोर्टान विचार केलो। कोर्टा मुखार विवादास्पद मुद्दो, हेर सरकार मान्य स्कुलांनी मुळावें शिक्षण घेवपी भुरग्यांनी मायभास वा प्रादेशीक भाशेंतल्यानूच शिक्षण घेवपाची सक्ती करपी सरकाराचें धोरण
घटनेचे 19 पोट कलम 1 ग 26 आणि 30 पोट कलम 1 कलमा आड येता काय कितें? भाशीक अल्पसंख्यांकाच्या भुरग्यांक तांच्या मायभाशेन मुळावें शिक्षण घेवपा खातीर लागपी साधन सुविधा दिवपाचो यत्न दर एक राज्य सरकार आनी थळाव्या प्राधिकरणांनी करूंक जाय अशी तरतूद घटनेच्या 350 कलमान आसा अशें सुप्रीम कोर्टान म्हळां. अल्पसंख्यांकाच्या इंग्लीश माध्यमांतल्यान मुळाव्या शाळांक अनुदान दिवपाचो निर्णय घेवन गोंय सरकारान आदींच एक पावल मुखार मारला. गोंय सरकारान राजभाषा कोंकणीची माध्यम म्हूण सक्ती करूंक ना. विवादास्पद मुद्दो. गोंयांत इंग्लीश माध्यम भास आशिल्ल्या अल्पसंख्यांक संस्थांक सरकारी अनुदान मात राजभास कोंकणी शिक्षण माध्यम म्हूण पाळपाची सक्ती ना. ह्या विशयाचेर मात भासाभास चालूच उरतली. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. गोंयच्या कितलेशाच वाठारांनी बुधवारा सांजे अकस्मात वारें आनी पावसान नेट धरलो. दिवचल, सत्तरी, बार्देस आनी पेडण्या वाठारांत पावस वाऱ्यान धुमाकूळ घालो. कितलेशेच कडेन झाडां उमटून पडलीं, लायटीचे खांबे पडले, वायरी तुटल्यो. कितलेशेच वाठार बरेच वेळ काळखांत उरले. आडखळी काडून रस्ते नितळ करता म्हळ्यार फायर ब्रिगेडी बिजी उरल्यो. केरळाचे दर्यादेग वाठारांत कमी दाबाचो पट्टो जाल्ल्यान अकस्मात वारें आनी पावस पडटा म्हूण वेधशाळेचो रिपोर्ट सांगता. पेडण्या कितल्याशाच वाठारांनी बुधवारा अकस्मात बरेच नेटान वारें मारून पावस पडलो. कितल्याशाच सुवातींनी उदक तुंबलें, झाडां हुमटून पडलीं. फायर ब्रिगेडीच्यो टिमी रस्त्यार पडिल्लीं झाडां काडपाच्या कामाक बऱ्योच बिजी उरल्यो. रस्त्यार झाडां पडिल्ल्यान येरादारीत आडमेळी आयली. पेडण्या, चांदेल, कुडवाल, पोरसकडे, नागझर, नायबाग, पेडणे पालिका वाठार, धारगळे आनी भोंवतणच्या वाठारांनी उटंगाराचो पावस पडलो. झाडां आनी लायटीचे खांबे मोडून पडिल्ल्यान कांय वाठारांनी लायटय गेली. म्हापशा भोंवतणच्या वाठारांनी पावस पडलो. अकस्मात पावस पडिल्ल्यान लोकांचे हाल जाले. सत्तरी तालुक्यान कांय वाठारांनी उटंगाराचो पावस पडलो. ह्या वाठाराक फाटल्या म्हयन्यांतूच पावसान झाडां आडवी घाल्ली. दिवचल तालुक्याकूय पावसाचो फटको बसलो. केरळाचे दर्यादेग वाठारांतल्या कॅमोरीन वाठारांत कमी दाबाचो पट्टो जाल्ल्यान पावस आनी वादळी वारें मारला अशें वेधशाळेचो रिपोर्ट म्हणटा. केरळ आनी तमिळनाडूतय उटंगाराचो पावस पडला. नुस्तेकारांनी दर्यान वच्चे न्ही अशी शिटकावणी वेधशाळेन दिल्या. जुनाच्या पयल्या सप्तकांत मान्सून केरळांत पावपाची शक्यताय आसा. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. मयेच्या प्रकरणात पोर्तुगीज सरकार मदीं पडपाक शकना. पोर्तुगाल सरकारा कडच्यान गोंय सरकाराक अजून मेरेन हाचेर कांयच येवंक ना. विधानसभेक मया खातीर कायदो करपाचो पुराय अधिकार आसा असो दावो मुख्यमंत्री पर्रीकारान केला. मये भूविमोचन समिती म्हणटा पोर्तुगीज सरकारान मेतेर जावचें न्हय. स्वातंत्र्य सैनिकांनी गोंयच्या पोर्तुगीज कॉन्सुलातीच्या कारभाराचेर फोग काडलो. गोंयच्यान पोर्तुगीज पासपोर्ट आनी कॉन्सुलातूय बंद करची म्हणून स्वातंत्र्य सैनिक मागतात. The legislature has a full power to decide a law which it has decided. Issue is over. No law of the sovereign nation can be overridden by a treaty. It's a very common sense of any parliamentary democracy. Secondly, the treaty is between Portuguese government and government of India. The land which has been taken over by the government is by cancellation of title. The land was given to them under title. We have abolished the title. No foreign government can say that whatever title I had given should be still maintained. 2 days back, 1 or 2 days back. I have signed it 1 or 2 days back. It might have just reached it. दुसरे वटेन गोंय सरकार मये मुक्त करतलो असो विश्वास मये भूविमोचन नागरीक कृती समितीन उक्तायलो. समिती म्हणटा पोर्तुगेज सरकारान मदीं पडचें न्ही. गोंय सरकारान फाटल्या विधानसभेन मये मुक्ती खातीर एक बिल संमत केलेलें आसा आनी ह्या बिलाच्या संदर्भात पोर्तुगीज सरकारान आडमाळे हाडपाचें काम केलेलें आसा. आडमाळे हाडपाचें काम तेंचें ऑलरेडी सुरू केल्लेलें आसा आनी त्या खातीरच पोर्तुगीज सरकारचो जाहीर निशेध करपा खातीर ही आमी पत्रकार परिशद हांगासर आपयली आसा. आमी सरकाराक सांगूंक सोदतात की गोंयच्या सरकाराचेर आमचो पूर्ण विश्वास आसा आनी गेली 52 वर्सां मये मुक्ती खातीर मयेचें आंदोलन जें चलतालें त्या आंदोलनाक यश मेळपाच्या टायमाचेरूच आज ह्या पोर्तुगीज सरकारान आडमाळे हाडपाचें काम केल्लेलें आसा. स्वातंत्र्य सैनिक प्रभाकर सिनारी आनी नागेश करमलीन गोंयचे पोर्तुगेज कॉन्सुलातीचो कारभार वयर काडलो. एक कॉन्सुलेट आसा थंयसर लायन लागता व्हडलीशी 1,500-2 हजारांचे. कोण ते हाका इमिग्रेशन खंयचे ते बिलेत दैतात पोर्तुगीज पासपोर्ट आनी हें करून
आनी लोकांक थंय इतले हाल काडूंक लायतात तर कित्याक हे लोक वतात थंयसर ते नोकरी करपाक। पण तुमकां कल्पना ना ह्या हाचेर पुर्तुगेज कितले लुटतात ते तांकां। 1.5 ते 2 लाख प्रत्येका कडसून घेतात। दिवचे दामाव दिवचे गोंयचे सगळे वचून ते लायन करतात, रातभर ते हातून करतात। सरसकट सगळ्या गोंयकारांक मागता ताका पुर्तुगेज पासपोर्ट दिता। हें कितें सरकारान खंय बंद करूंक जाय आशिल्लें की तुमी आमच्या लोकांक अशें जे पासपोर्ट दिता ते ऑनवर्ड दिवचे। तुमी कायदो करता आनी तुमी पासपोर्ट दिता, तो कायदो आमकां लागना। खरें म्हणचे जाल्यार कितें जावंक जाय खबर आहा, आमी मागणी करूंक जाय ती की हें बंद करात, हें बंद करा कितें चलयलां तें। ना जाल्यार तुमची कॉन्सुलेट तुमच्या फुंदासा वर्गीं तुमचे ज्यो इन्स्टिट्यूट हांगा आसा त्यो सगळ्यो उखलून मार घालतात, नाल्यार काडपाचें आमी दाण घालपाचें। आनी हें जर सरकार करिना न्ही हें आमकां करचें पडटा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।